परमेश्वरा जोडचोलयता ताचेरा सगळेच मोगाचे परमेश्वरा जोडचोलयता ताचेरा सगळेच मोगाचे परजोरान उजवाड सोर्गीचो आमचो देव आमचेर वागयता सोमेस्तां लागीं आपयता आपणाचे भोवती सोबयता परजोरान उजवाड सोर्गीचो आमचो देव आमचेर वागयता सोमेस्तां लागीं आपयता आपणाचे भोवती सोबयता परमेश्वरा जोडचोलयता ताचेरा सगळेच मोगाचे परमेश्वरा जोडचोलयता ताचेरा सगळेच मोगाचे हाचे मिसांत आमी संपलेल्या फिलीप आनी लुड्स फेर्नांडीस हांकां दोगांयकूय जेजूच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज जेजू पातक्यांची ओपुरबाय आनी मोग करता म्हूण दाखयता. म्हाका बोली नाका दयासाई देखून आमी जेजू आमकां बोगशिता आनी चुकतात तांकांय बोगसूंक धाडटा. आमची चुकी हे वेळार ओळखुया आनी देवाची काकुतीक उलो मारुया. हांव पत्की सोर देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत पयलीं वण सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पळोवं. आमेन. प्रार्थुया. भोव कोमळ्या बापा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या ओत्रेकांनी आमची काळजां पेटय. अशें आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकी जावं आनी ताचे सासणीक सडबणींत आमकां वांटो मेळूं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजभोग चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन.
आमोस प्रोवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आमचो तांदूळ गोठो विकपाक आमास केन्ना सोदतली आनी आमचे गोंव विक्रेक घालपाक सोनवार केन्ना सोमतलो. महापुणे करून आनी मोल सोडून फोटकिरी तागडी लावन आमच्यान दुडू करूंक आनी दुर्बलांक विकती घेवंक जातली आनी वाणाची जोडी दिवन गोरिबांक विकती घेवंक जातली. अशें म्हणून जी कोण दुर्बलांक पांयां तोला माडयतात आनी गांवच्या गोरिबांक नाच करूंक सोदतात तांणी आयकुचें. सर्वेस्परान जाकोबाच्या अभिमानान असो सोपूत घेतलो. तुमची सगलीं कोतुबां हांव केन्नाच विसरचो ना. त्या दिसा सर्वेस्पर देव उलयता. सुर्या दनपारांच्या वेळार पडो सोकुतलो. दिसा उजवाडा सगली प्रित्यूम कालोखान भोंवतलो. तुमच्या परबांचे सुवातेर हांव तुमकां दूख दितलो आनी सगलीं तुमचीं गितां विलापाची जातलीं. हांव तुमकां अशें कोत्तलो की तुमी तुमच्या पेंटाक साक बांदून आनी तुमच्यो तकल्यो सारक्यो तासूंक पावतल्यात. एकल्याच पुताचें दूख कोत्तात तसले दुखाचो तो दीस जायसो कोत्तलो. शेवटाक पर्यंत तो एक कोडसाणेन भोल्लोलो दीस जातलो. पळयात कसले दीस पावतात, उलयता तो सर्वेस्पर. वसले दीस की देसाचेर हांव एक दुकोल आनी सुकी दाड धाडटलो. जेवणाचो दुकोल वो उदक ना जावन सुकी दाड पडटा ती न्हय, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकोपाचो दुकोळ आनी दाड. लोकून एका दर्यातान दुसऱ्या दर्या पर्यान उत्तरेक तावन उदेंतीक पर्यान ती फिरतली. सर्वेस्पराचें उतर आयकूंक सोदूंक भोंवतलीं, पूण तें तांकां मेलचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सगलीं म्हणुया. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. ताची कुशी पालतात तीं सगल्या काळजान ताका सोदतात तीं खरेंच सुकेस्त. सगल्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां. तुज्या आज्ञा वेळो म्हाका कोडसरूंक दिवं नाका. जबाब. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. तुजे निवाडे वळखून घेवंक म्हजो आत्मो अंतरेकांनी लासता. विस्वाशीपणाची वाट हांवें वेंचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेता म्हजें कालीज. जबाब. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. हांव पडे तुज्या आज्ञा भायर कांयच आशेना. तुज्या प्रमाणीकपणान म्हाका जिवीत दी. तुज्या आज्ञांक आशेवन खोर्शेता म्हजें हड्डें, तोंड जाता उक्तें. जबाब. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. उद्गाराक उबी रावुया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. कश्टो तोल्यानो तुमी, बार वाटायतल्यानो तुमी, म्हजेशी याद सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता.
Soy solves mora, soy solves mora, soy, 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 soy. Soy solves mora, soy solves mora, soy, 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 soy. सर्विस पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या आनी थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हळें म्हजे फाटल्यान ये आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हे पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हळें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हे आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आसुल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वय जाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबाव हांवें सगुण्यांक न्हय पूण अगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Konkani tuka Krista. म्हजे मोगाळ भाव भयणो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां देव म्हणटा सर्विसपूर हांव दुकोळ डालटलो. जेवणाक खाणाचो न्हय, जेवणाक खाणा वाटेन तुमी पातीशेर जावचे ना. तुमकां जेवंक खावंक दादोशी मेळटले पूण देवाच्या उतराचो दुकोळ. देवाचें उतर आमकां सेवा धर्मांत मिसाची भेटयेंत जावं समुदायांत आमी मागण्याची जोमो एकठांय जाता थंयसर देवाचें उतर आमकां पुरगूट जाता. देवाचें उतर चितान आयकूंक, मनान घडोवंक, काळजान नियाळूंक आनी जिवितान पाडूंक देव आमकां दिता. तर देवाच्या उतराचो सदांच मोग अपुरबाय करूंक, देवाच्या उतराक आमी वेळ दिवंक, देवाचें उतर नियाळूंक, तें मनान घडोवंक, काळजान सांबाळून जिवितान पाडूंक आमकां सदांच देवाच्या उतराक जागृत आनी सदांच आयती कर म्हूण मागुया. तशें जेजू म्हणटा, सगुण्यांक न्हय पूण अगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. तर बरें आसुल्ल्यांकूच न्हय पूण वायटाकारांक पुर्यान जेजू मानून घेता. उस्कोतांक तांच्या गरजांत पावता आनी घोटाय दिता, पातक्यांक बक्षिता. तर दोयाळ मोगाळ काळजाचो तो आयज. ताच्या काळजा सारकें आमचेंय काळीज दोयाळ मोगाळ दुसऱ्या सगळें चुचुतलें, उस्कोतांक पावतलें, पातक्यांक बक्षितलें कर म्हूण मागुया. वेदीचे उंड्या सवे बेटोवन एक गायन गावया. C43 पान 46 C43 पेज 46.
वेदीचे उड्यासोवे आमची काळजा दोवरता सुखानी तुमी सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता सुखानी सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता उदकाच्या देव्या मोरी आमकां तुज्या गेलोका उर्जाचे तुजे बोरी जेजू मनशा कारोना उर्जाचे तुजे बोरी जेजू मनशा कारोना आत्म्याचो उजो देवू दिवे आमचो योद करू बाबाची नदर पडू जेजू तुका सोदेकू बाबाची नदर पडू जेजू तुका सोदेकू म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें मिसा बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या एकेच पवित्र विचार देवाक सविस्फोर मानून घेवं. भोव दयाल बाबा, उतरा वडथ्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटोवन आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमगे सर्वेस्पराकाय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Povarazo sorvesportu, Sorgani sozar, Ola tucea voi bova, Usorgi tu gazoi zoi, Sorvesporaci nami, Ieta da gazoi, Usorgi tu gazoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मारून ससूंक वेचचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुटपोरगो तुया. Gesù mio, Gesù ci possa, Gesù comia perdono. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अच्छी विताचो उंडो आनी सदभणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे स्थगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन दोन दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्त्याच्या सुखांत आमकां बांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्नान. Amen. जेजून आमकां सोबीत मागणें शिकयलां. जेजूच्या मागण्या बरोबर आमचे गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सद्गुणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता
तुवें तुज्या धर्मदूतांकमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पात खंयचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भोंवडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक पोटान सांबाळ. जो येता राजभर चलयता सस्नाच्या सस्नांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती दिवया. देवाची शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. उस्कोतांच्या आदाराक पावतलो. चुकतल्या पातकांक बोगशितलो जेजू दुसऱ्यांच्या आदाराक वचूंक आनी चुकता तांकां बोगसूंक धाडटा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे पितृचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हाका फावो न्हय सोमया, जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D26 पान 61. D26 पेज 61.
प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन खालतेपणे आमी तुजे लागीं मागता. तुजे अप्रिमीत काकुतीन ह्या संवसारांत जेजूचें सारकें आमच्या काळजांत खंयचोय आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेची भागीदारां आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वोदविदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. खाडजा जेजूच्या शेवटाचे गायन गावया. आर 23 पान 187. आर 23 पेज 187. Carza Jesucia, tochiamo cante gloria, tuia culpa.